राज्यात 14 ऑक्टोबरात सावन सुरू जावपी ब्रिक्स समिटाची तयारी पुराय जाल्या। सुरक्षा यंत्रणाय सज्ज जाल्यात। रस्त्याचे रुंदीकरण, ट्रान्सफॉर्मर बसवपाचे काम आणि हेर कामां पुराय जाल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। शुक्रारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे गोंयांत आगमन जातले। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। फुडले 3 दीस हे तशे एक गोवा राज्याक जी चॅलेंज फाटले म्हयनोभर आमी घेतल्या ते आमी कशे ऑपॉर्च्युनिटीत परिवर्तन केलां ताचो म्हाका दिसता प्रत्यक्ष अंदाज किंवा खात्री आनी कन्फर्मेशन जातलें। रस्त्यांचें रुंदीकरण, ब्युटिफिकेशन, खांबे हलवप, नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स घालप, आसले ट्रान्सफॉर्मर्स भायर हलवप, सिक्युरिटीची इलॅबोरेट अरेंजमेंट, पावस भरपूर पडलो, अंदूच पावस एक्सटेंडूय जालो, पण इतलें आसून ठरलेल्या वेळार सगळ्यो गोश्टी जातात हें पळोवन तशें समाधान दिसता। एक 42% लोकसंख्या असलेल्या देशांचे प्रमुख गोव्यांत एका फावटी येतात आणि गोंय हे खऱ्या अर्थान जागतीक स्तराचेर सहज म्हणून पावता। खास करून गोंयच्यो काही खासियती आसात। गोंयचो कल्चर, गोंयचे जेवण, कुझीन, गोंयच्यो हेरिटेज सायट्स, गोंयच्या जनतेची हॉस्पिटॅलिटी आणि जे काही एग्रीमेंट वगैरे साईन जातले किंवा जे डिक्लरेशन जातले ते गोवा डिक्लरेशन म्हणून जातले किंवा डिक्लरेशन गोवा, आणि तातूंतसून गोंय हे जगभरांत पावता। आमी आमच्या पद्दतीन त्याचो पुरेपूर उपयोग करपाची संदी घेतल्या, फायदो करून घेवपाक। आमचे मिडिया फ्रेंड्स तांणी तांचो हेतून योग सहभाग खूब आसा।